कुंकळे पालिकेच्या नव्या इमारतीतल्या बेजमेंटात पावसाचे उदक साठून उरता। दरवर्सा हीच स्थिती जाता म्हूण थळावे सांगतात। हे उदक साठून इमारतीक धोको आसा म्हूण 2 वर्सां पयलीं तलाट्यान अहवाल करून मामलेदाराक दिल्लो, पूण मामलेदारान ताचेर कांयच करूंक नाशिल्ल्याचो थळाव्यांचो आरोप। साठून उरिल्ल्या उदकाक लागून डेंग्यू मलेरिया सारकिल्ली साथीची दुयेंसां पातळपाक शकता म्हूण थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या। तशेंच गोंयांत जावपी सगळ्या विशयांचेर सरकाराचेर टिका करपी विरोधी पक्ष फुडारी आनी कुंकळेचो आमदार ह्या विशयाचेर तोंड कित्याक बंद करून आसा म्हूण थळाव्यांनी प्रश्न केला। हो जो इश्यू आसा पळय न्हू तो वर्सान वर्स रेज जाता हांगा आनी द थिंग इज वॉट हे कन्सर्न मामलेदारान आनी कलेक्टरान हे पळोवपा जाय आशिल्लें। बेजो सांगता तुका 2 वर्स पयलीं तलाटीचो रिपोर्ट आहा की आमचो कुंकळेचो तलाटीचो रिपोर्ट आसा की हिंगा वॉटर एक्युमुलेट जाता हांगा भितर आनी डॅमेज टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डींग अशें तेणें फूल रिपोर्टाचेर घातला। आतां तो रिपोर्ट आसोन कन्सर्न मामलेदारान तेजेर कांय करूं ना हो मोठो प्रश्न। हिंगा डेंगू कॅन स्प्रेड, मलेरिया कॅन स्प्रेड बिकॉज लोक हिंगा सगळी उब रावता हिंगा। वो मार्केट, दिस इज अ मार्केट एरिया कॉम्प्लेक्स ऑफ हें आमगेलें। सो एक रिक्वेस्ट आसा कन्सर्न ऑथॉरिटी कडच्यान की हें काडून जालें म्हणटकीर हिंगा मातशें लक्ष दवरचें। म्हाका दिसता हे फक्त हिंगा कुंकळे डेव्हलपमेंट फक्त 20 and 30%चेरूच उरला आनी कांय ना। आतां हेच्या मुखार आनी बी न्यू प्रोजेक्ट येतले 20% and 30% हेका लागून मुखार कांयच उरना। जे ओपोजिशन पर्संटेजाचे उलयताले पण आज हे पर्संटेजा खालीच रावलाय कित्याक हिंग खुबशे फावंडेशन सोंड घायलाय। आतां प्रश्न इतलोच आहा ते पर्संटेज करताले ते फावंडेशन स्टोन कशें करून घालता हिंगा इतलो प्रश्न आहा। जावं तो क्रिकेटाचो फावंडेशन, फुटसॉलाचो फावंडेशन, बीजेपीच्या अंडरा खाली हिंगा जे जितलेय फावंडेशन जाताय ना जाल्यार ते ओपोजिशनाचेर कोण ते उलयताले पळय कोण ना हिंगा कुंकळे ओपोजिशन म्हणटा तो ना। कुंकळेच्या आमदारान हांगा इंडोर स्विमींग पूल म्हूण उक्तावण करून थळाव्यांक दिवचो, नाजाल्यार हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावो नगरसेवक विशाल देसायान केल्या। युरीन मातशें लक्ष घालचें आमच्या एमएलएन मातशें लक्ष घालपा जाय तेचेर कित्याक हो आमचो पळय उदक भरून पळय आसा तो आज स्विमींग पूल जाल्लो आसा तो ना जाल्यार तेणें एक स्विमींग पूल तरी करचो म्हणून हिंगा कित्याक तो थिंगा स्विमींग पूल करपाक बस स्टँडार करूंक सोदता पळय तो हिंगा बरो आसलो हिंगा कांयच खर्च नासतना स्विमींग पूल जाला रेडी आहा। त्या हेजेर इनोव्हेशन करून तेणें आपले हिंगा एक पाटी मारची ह्या हेजेर आनी इनोव्हेशन करचें म्हगे म्हणणी ताका सांगपाचें म्हळ्यार नाजाल्यार ते बेगीनचे बेगीन सारकें कितें म्हणटा तेजें करचें सोक्ष लावचो तेजो कित्याक हे फाल्यां तर अशेंच तर उरली जायत ही बिल्डींग वाचपाना ही बिल्डींग पडटली हे 100% सांगता कित्याक ही शेत आसल्या कारणान हे आमच्या शेतांक खंय घर बांदलें जाल्यार सुद्दां आमचे एक सायडीन देंवता एक सायडीन हें जाता तें देंवपाची शक्यता आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान भीमा पाटील।